येसुमिया बुडव्यांच्या परी पाकिस्तान म्हणून छापून घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्ट आणि कुरसवरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने निवत म्हणून मी मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक देवा केल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींची दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन म्हजे मतच वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंखोवन दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन. मोरया मायेचो आदार आमी मागया. एक कण तेर्स ह्या भक्तिकांच्या त्या सवां खातीर हांगासर मागोवंक सांगिल्ल्या खातीर आमकां कुमोक केल्ल्या खातीर मोरयेक मान कर्ण जेजू क्रिस्ताची जिनी नियाळ जिवनपणाचो एक कण मिस्तेर आमी नियाळया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सर याजाकां पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. सर वडिलां पसत आवय बापाय पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. आमच्या भुरग्यां पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. समेस्त पिडेस्तां पसत कश्टांतल्यां पसत आस्पत्रेंत आसतल्यां पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजूस. आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या विविध त्या सावां दिल्ल्यां पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. आमी सर्वांनी देवाच्या उतराचे उर्बेस्त मिशनरी जावच्याक मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. हांगासर येवच्या सर वर्गाच्या भक्तिकां पसत आमी मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. विविध संकश्टांक बली जाल्ल्यांक कामाचें देणें नातल्ल्यांक तांच्या पसत आमी मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजूस. आमकां बरो परिसर आनी वातावरण मेळचे खातीर मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. ह्या पुनशेतांत विविध रितींनी कुमोक केल्ल्या पसत मागया. नमान मरिये कृपेन मुरुले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्तत्म्या सडकन तुजे काकुळटीचे अधिगत आसल्या सर्गार उनपाय. नमान रणये काकुळटीच्या माये. नमान आमच्या जिवा अमृता आनी ब्रुवशां तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेचे बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उसकारसून आमी तुका अर्दान करता. तर तूं आमची शकेत हे तुज्या काकुळटीचे दोळे आमच्या वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशी सदैव पावल जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी अमगाळी येदुलपी हांव कुवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माय आमा पसत विनाती कर. हे मागणें म्हणा. सुमया जेजू अर्गां तुका ओगळाप तुका
स्तुती तुका मोगाळा जेजू हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमची तूं काकुळट कर आमचेर तूं बिरमोत दाखय आमचेर तुजी दया दाखय मोगाळा जेजू हे मीस बेटोवच्या आमच्या याजाक बापांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन बरो वाचपां परगट करतल्यांक हांगासर विनवणी मागणी वाचतल्यांक कांतारां गायतल्यांक आमकां कुमोक करतल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या विविध देण्यांनी बरो ह्या पुनशेताक येवन आसल्या सर लोकांनी शाबितायेन हांगासर पावोवंक आमी फाटी वेताना कांय अवघड नासतना समाधानेन संतोशान भलायकी फाटीं जोडून वचोंक आमकांच तुज्या हातांत समर्पिता मोगाळा जेजू आमकां ह्या मिसा वेळार तुजी खुशी जाणा जावंक कृपा दी हे मीस उर्बेन भक्तीन भावार्थान आमी भेटोवच्याक आमची काळजां मोना तो उक्तीं कर नितळ काळीज आमकां रोसून दी आमकां सोमेस्तांक तुजो मोग लाभय भावार्थांत आमकां घट कर तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर धाड देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन मौनपणी हे घडीभर मागणें करया भायर कोणी मिसाक हांगासर येवंक आसात जाल्यार आतां आमी मीस सुरू करता भितर येया आनी फाटीं बसुल्ली दायकन निल्ले फुडें येया मुखार जागे खाली आसले कडेन बसा कंतारां म्हणा मागणी म्हणा मोबायलां स्विच ऑफ करा भक्तीपणान भावार्थान सर आमचे त्या सवा समर्पण हे मीस आमी आतां भेटोवया भायर आसली भितर येया मुखार येया मुखार मुखार समेस्त आमी उबी रावया प्रवेश गीत आतां आमी गावचें पाणसंको 3 Tuve
इश्मोरण भयलाय दैवीक जीवन भरलाय बाबा तगे कोटायाय कर्जा मराणी संबाबा ताये कोटण जमल्या सोमल्या तुझे मोगी तुझे कांपोशी सांबरून पराक्रितान बरगडलेल्या तुझी दिव्य बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयताराची सांज आदवेंताच्या काळाचो हो पयलो आयतार. ह्या सांजेच्या वेळार आमी सर हांगासर जमल्या ह्या बोवा पुरबायेच्या जाग्यार ह्या पुंतळार सांजुजेवासाक मान करूंक त्या बराबर जुजेवासा मुखांतर धन्यदेवाची आशिर्वादां मागून घेवंक ताका अर्गां दिवंक हे मिसाचें बलिदान जावं दी आमकां एक संद्राप जे आयचो विशय आसा सांजुजेवास एक गुरुबेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरक आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावंक ह्या मिसा मुखांतर धराळ आशिर्वादा सुम्याचें आमकां मेळो ताचें बोळ आमकां लाभो आनी आमी आमच्या चालत्या जिवितांत ताची खुशी करूंक तसो आमकां कुमोग करूंक आमी जमलेली आमी समेस्ता हांगासर हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो न्हय तरी देव आमकां ताच्या काकुळटीन ताच्या मोगान आमकां आपयता आमकां बक्षिता आमकां गूण करता आनी ताच्या ह्या सक्रिफिसांत वांटो घेवचें भाग आमकां दिता. सोम्या तुज्या ह्या बलिदानांत भाग घेवंक म्हाका फावो कर. म्हजीं पातकां बोगोस म्हजें उणेपण हांव वळखतां. म्हजें पातकाचें सैम तुज्या मुखार उगडटां आनी हांव अस्कत म्हूण ओपून घेवन म्हज्या पातकाची दूख धरतां. एक घडी भर मावन रावया आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करन हे मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां सामी आयती करया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां हांव भयण जगण्यां करून सांगता तोंडान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध ह्या पासून म्हज्या संस्कार मरे सगळ्या गुरुकांक आनी भक्तां आनी तुका हांव भयण म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सुडवंदराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां साकी दवर. अशी ताच्या सांगाता सर्गीच्या रासांत सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादच्या पुस्तकांतले वसा जुदा आणि जेरुसलेमा विशीं आमोसाच्या पुता इसायान देखिल्लें दृश्य. हातीम दिसांनी अशें घडतले. सर्वेस्वराच्या मंदिराचो पर्वत हातूनात पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर ओस उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचे सीन वळोन येतली. जायत्यो प्रजा ताचे सीन येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्वराच्या पर्वतार चडोवया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वसोवया. तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोंक पावतल्या. आनी आमी कित्याक शोहनांता धर्मशास भायर सरतले आनी जेरुसलेमांता सर्वेस्वराचें उतार. राष्ट्रांमध्ये तो न्याय करतलो आनी जायत्या प्रजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भले मोडून कैत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचना. जाकोबाच्या घराण्या ये, सर्वेस्वराच्या उजवाडांत आमी चलोवया. देवाचें उतार ये. पावलोनो रोमागारां बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जायात. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमनोवंक सुरू करतना आसतले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाकावाच्या नेस्या. आमचे साल समकून दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक सहज जाल्ले जावन आसूं. पडदडपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बसकळपण, झगडी वा मसूर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्तकच तुमचे झुजाकावाचे कशे नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोडा. देवाचे उतार हे.
वरवीं मातोरी स्त्रियेला देवाच्या उतरा वरवीं तो जियेता भुव्या वरवीं मातोरी स्त्रियेला देवाच्या उतरा वरवीं तो जियेता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तेणे एक राशीस गलिलेयाक गेले आणि जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिश्यांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शिस्त करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हे क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आयतारांत आमी आदवेंत काळ प्रारंभ करता. आदवेंताचो पयलो आयतार हो आनी आमी हर एकलो जाण ह्या आदवेंत काळाच्या पयल्या आयतारांतावन लितुर्जीक वर्स प्रारंभ जाता. लितुर्जीक वर्स आदवेंताच्या पयल्या आयतारा प्रारंभ जाल्लें क्रिस्त रायाच्या फेस्ता दिसा आखेर जाता. आदवेंत, क्रिस्मस, ताचे उपरांत सादो काळ, उपरांत करेज्म, पास्काचें फेस्त, पेंतेकोस्त, सादो काळ, क्रिस्त रायाचें फेस्त. हाका लितुर्जीक वर्स म्हणटात. आमी जाणा कॅलेंडर वर्स जानेवारी 1 तावन डिसेंबर 31 म्हणसर हें कॅलेंडर वर्स. कॅलेंडर वर्स आमची प्राय सांगता. आमी कुडीन कितले वाडल्या आमची प्राय कितली जाली हें कॅलेंडर वर्स सांगता. पूण लितुर्जीक वर्स जे आदवेंताच्या पयल्या आयतारांतावन प्रारंभ जाता आनी क्रिस्त रायाच्या फेस्तांत आखेर जाता, हें आमचें आध्यात्मीक वाडवळ सांगता. गेले त्या वर्सा आमी आदवेंत संभ्रमलो आनी पोरच्या आयतारा आमी क्रिस्त रायाच्या फेस्तांत आखेर केलो तें लितुर्जीक वर्स, आध्यात्मीक वर्स. आध्यात्मीक रितीन आमी कितले उदरगतीक पावल्या, उन्नतीक पावल्या हें आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून हर एका वर्सा लितुर्जीक वर्स प्रारंभ जावचें आज हो पयलो आयतार म्हळ्यार चडवणे आमकां जानेवारी 1 आयिल्ले बरी. कॅलेंडर वर्सा जानेवारी 1 कशें आसा तशें लितुर्जीक वर्सांत आज आदवेंताचो पयलो आयतार. आनी आमी भागी ह्या आदवेंताच्या पयल्या आयतारा दीस आमी ह्या पुणतळार आसा आनी आमकां एक प्रेरण देख हें सगळें आध्यात्मीक वर्स बऱ्या तरेन जियोंक जुजेवास. फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर आमी संभ्रम सरयलो आनी आज ह्या फेस्ताचो निमाणो दीस आनी हाच्या उपरांत आमी आदवेंत काळ मुखार सुरू वयता आसतना ह्या लितुर्जीक वर्साच्या प्रारंभसरच आमकां एक प्रेरक हें आमचें वर्तें भाग म्हणयत. ह्या आध्यात्मीक वर्साच्या सुरवेरच आमकां
सांज उजयवास एक प्रेरक जावन आमकां मेळ्ळा हें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना. तर ह्या फेस्ताक आमी नियाळचो विशय जुजेवास एक उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण. ह्या सगळ्या लितुर्जीक वर्सा आमी एक निश्चय घेवंक जाय, ह्या वर्सा हांव क्रिस्त असो मिशनरी जावन आध्यात्मीक रितीन वावुरतलो. ह्या बोवा पुरबायच्या दिसा आमी हांगासर ह्या पुंतळाक आयल्या. जे आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादी म्हणटा, या आमी सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर, या आमी जाकोबाच्या देव मंदिराक थंयसर वचोया. तो आमकां ताचो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटेन चलोंक पावतल्या. या आमी सोम्याच्या पर्वताक म्हणटा इजाया प्रवादी. आज आमी हांगासर जमलेल्या आमी थंयच भोवशे चिंतून आयल्या, या आमी पर्वताक या, पुणशेताच्या पर्वताक या. आमी सगळे हो गुडो सोडून आयल्या आनी गुड्यार या आमी आज शिकचे इतलेंच सोम्याच्या वाटांनी चलोंक. सोम्याच्यो वाटो तो आमकां शिकयतलो. त्या देखून ह्या पुणशेतांत, ह्या गुड्यार, ह्या पर्वतार इजाया प्रवादीन सांगचे प्रमाणे उजवाडांत चलोंक आमी आयल्या. तर उजवाडांत चलोंक हो सांत आमकां एक प्रेरक. आमी नियाळचो विशय जुजेवास एक उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण. मिशनरी म्हणटा आसतना आमी समजूंक जाय कोण एकलो पयसल्या गांवाक वेसो म्हणून मात्र न्हय. मिशनरी म्हणलो वर्ड, हे शब्द लॅटीन भाशेच्या मित्तेरे म्हणल्यार शब्दांतल्यान येता. मित्तेरे म्हणल्यार धाडलेले. आमी सगळे धाडलेले. वी आर ऑल पीपल हू आर सेंट. धाडलेले. पूण ह्या वांजेलांत जेजून शिसांक विंचलें. 12 जाणां आपोस्तलांक 72 शिसांक विंचलें. विंचून ताणें हर एकल्याक धाडलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, वोसा. जेजून कोणाक दवरूंक ना ताच्या बोगलेक सेक्रेटरी जावन, कोणाक दवरूं ना. सगळ्यांक ताणें धाडलें, वोसा. म्हाका तुमी साक्ष जावन जियेया. हें मिशनरी काम. मिशनरी म्हळ्यार आमच्या सालत्या जिवितांत क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवचें. क्रिस्तान आमकां धाडलां. आमी हर एका आमच्या भावार्थाच्या उसरणेंत म्हणटा, पातयेत हांव एक कातोलीक अपोस्तोलीक इगर्ज मातेक. अपोस्तोलीक म्हळ्यार धाडलेल्या इगर्ज मातेक. आमी सगळे धाडलेले. त्या देखून धाडलेले आमी मिशनरी. तर कशें आमी आमच्या जिवितांत जेजूक साक्ष जावन जियोंक जाय. जुजेवास आमकां क्रिस्ताची साक्षी जावन जियोंक, मिशनरी जावन जियोंक एक प्रेरण म्हणून आयचो विशय आमकां सांगता. तर आमच्या सालत्या जिवितांत क्रिस्ताक आमी कशें साक्ष जावन जियेवया, 3 शब्द तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ह्या 3 वाक्यां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. हे 3 वाक्यां आमी मोतीन दवरून आमच्या सालत्या जिवितांत कशें आमी मिशनरी जावेत, कशें जेजूक साक्ष जावन जियेवेत म्हणून. पयलें, जेजू म्हजे थंय जियोंक जाय. जीजस शूड लिव इन मी. जेजू भायर आसता. जेजू आमकां भायर दिसता, ह्या पुंतळार आतां साक्रामेंतांत आसा, खरें. पूण तो जेजू पयल्यान पयलें म्हजे थंय जियोंक जाय. ही शूड लिव इन मी. आतां म्हजे थंय जियोवचें म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताची मावुल्ल्यां म्हजी घडोवंक जाय. दिसान दीस हांवें क्रिस्ता बरी जावंक जाय. म्हजें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावंक जाय. हें पयल्यान पयलें फर्स्ट कंडिशन. जर हांव क्रिस्ताक साक्ष जावंक जियेता तर. जेजू म्हणटा, बागी निती खातीर झुजतात ते. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी निती खातीर झुजतना क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेन्ना आमी अन्याय करता, कोणाचें लुटूंक पळयता, तेद्या वेळार क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जायना.
सैतानाचें जिवीत आमचें जाता. कित्याक बाप्तिस्मा दिसा आमी वागदान केल्लें, आमी बसावणी केल्ली आसा. क्रिस्ताक वय म्हणटा, सैतानाक फाट करता म्हणून. त्या देखून जेजूची मावुल्ल्यां क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार क्रिस्ताची मावुल्ल्यां म्हजी करयांक जाय. भागी निती खातीर झुजतात ते. आमच्या सालत्या जिवितांत निती खातीर आमी पेसाडटा आसतना क्रिस्ताची मावुल्ल्यां आमची जातात. जेजू म्हणटा, कोण बोगशिता 7 न्हय 770 फावटी फारीकपण दिवंक मौन आसा तरी, रागान राग, दोळ्याक दोळो दिवंक आमकां मौन आसा तरी ना, हांव बोगशिता म्हणलो निचेव करतना क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. जावंक पुरो हांव देवाच्या मांडावळे प्रमाणे जिवंक आशेता. खंत हुस्को बेजाराय, खंत तेस मोतीन विराराय करच्या बदलाक रचलोलो देव पोसतलो म्हणल्यार धैर्यान हांव जियेता तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कोण काकुळट दाखयता तो क्रिस्ता बरी जाता. कोण दया दाखयता तो क्रिस्ता बरी जाता. कोण मोगान जियेता तो क्रिस्ता बरी जाता. कोण मागण्यान जियेता तो क्रिस्ता बरी जाता. तर म्हज्या भावन आनी भयणीनो, पयलें कंडिशन हें, जर आमी क्रिस्ताचे मिशनरी, क्रिस्ताचे साक्षी, जेजू म्हजे थंय जियोंक जाय. जीसस शूड लिव इन मी. क्रिस्ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावंक जाय. दुसरें, न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता, बगार क्रिस्त म्हजे थंय दिसता. क्राइस्ट शूड बी सीन इन मी. क्रिस्त म्हजे थंय दिसोंक जाय. न्हय म्हजे थंय जियोंक मात, तो म्हजे थंय दिसोंक जाय. आमी भायल्या दृश्टेक सगळे क्रिस्तांव म्हणून दिसता. हांव पाद्र्याक लोक गेल्ले कुडले क्रिस्तांव पाद्र्या म्हणटा तुमी खंडीत. कित्याक भायल्यान हांव दिसता. म्हजें नांव, तुमचें नांव, नांवांनी आमी क्रिस्तांव. इगर्जेक आमी येता, इगर्जेक आयल्यान आमी क्रिस्तांव. हें भायल्यान दिसता. तितलें मात्र न्हय. हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जावंक जाय. हांव न्हय, म्हजेपण न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय. हांव एक धाकलो एक उदाहरण, एक घडी तुमच्या मुखार दवरता. एक जोडें आसलें, तांकां एक धाकटें भुरगें आसलें. घोव, बायल आनी तांकां एक धाकटें भुरगें. कारणांतरान बिझनसा वरवीं तांणी घर शिफ्ट करचें पडलें. तांचें एका गांवांतलें घर सोडून आनी एका बिझनसाच्या गांवाक वचून थंय तांणी एका भाड्याच्या घरांत रावलीं. मध्यम वर्गाचो बिझनसमॅन तो. ताणें एक घर भाड्याक घेतलें. एक कूड घोवाक आनी बायलेक, मागीर आनी एक कूड त्या धाकटुल्या भुरग्याक एक सेपरेट कूड आसलें. ती घरांत भितर येयलीं आनी 4 राती भुरगें त्या भुरग्याच्या कुडांत, ही घोव आनी बायल ताच्या कुडांत न्हिदलीं. ह्या भुरग्याच्या कुडांत ताचें बेड्डाच्या मुखार एक व्हडलो आरसो आसलो. व्हडलो आरसो, वॉर्डरोब म्हणटात, आरसो, गोड्रेजाचो आरसो आसलो. त्या बेड्डाच्या फाटल्यान जेजूचें एक पिंतूर आसलें. बेड्डाच्या फाटल्यान जेजूचें पिंतूर, बेड्डाच्या मुखल्यान व्हडलो आरसो. भुरगें न्हिदोंक गेलें. दुसरे दिसा उठ्ठा आसतना न्हिदून आसले कडेच ताका आरशांत जेजू दिसता. खंय दिसता जेजू म्हळ्यार फाटल्यान आसा थंय पिक्चर आसा, पिक्चर त्या आरशांत दिसता, जेजू दिसता. भारी खुशी जाली हाका. भुरगें उठलें आनी उठून पळयत आसतना ताचेंत फिगर त्या पिक्चराक आड जालें. जेजू दिसना. आतां तेंत दिसतालें, जेजू दिसना. अरे जेजू दिसना म्हणलें, परत्यान न्हिदलें. न्हिदता आसतना ताची कूड आड येना, त्या देखून पिक्चर परत्यान ताका दिसलें. परत्यान उठून पळयत आसतना तेंत दिसता ताका, पूण पिक्चर दिसना. अशें जायते फावटी केन्ना तें दिसता पळय, जेजू दिसना ताका. केन्ना तें दिसना, जेजू दिसता. आपय लागलें मम्माक. ताणें, मम्मा मम्मा कम हियर. आयली आवय आनी त्या भुरग्यान म्हणलें उतरां, बारया पुरबायचें उतरां, मम्मा केन्ना हांव दिसता पळय त्या वेळा जेजू दिसना. केन्ना जेजू दिसता पळय त्या वेळा हांव दिसना. व्हेरी ब्युटिफूल स्टेटमेंट. वेन आय सी जीजस आय डोंट सी मायसेल्फ. वेन आय सी मायसेल्फ आय डोंट सी जीजस. हें जेजू म्हजे मुखांत दिसोंक जाय. म्हणजे जायते फावटी आमकां दिसतात आमी मात, म्हणजे
आमचे हंकार, आमचो गर्व, आमचे वडपण, म्हजें अहम. जर म्हजें अहम आसा तर जेजू दिसना. अशें दुसरें वर्सा बोवा पुरबायन सांगता आमकां, रात काबार जावन आयल्या, दीस उदेवून आयलो. काळोखांतल्या कामाक पाट करया, उजवाडाची कामां आमी सुरवात करया. रोमाघरांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांतली 11व्या वळींतावन सांत आगोस्तिनाक मेळिल्लीं उतरां ही. सांत आगोस्तिनाक परत परत आयकल्लें, टेक अँड रीड, काण घे आनी वास. परत्यान परत्यान आगोस्तिनाक आयकल्लो ताळो, टेक अँड रीड. आगोस्तिनान वांजेल काडलो आनी उक्तें केलें. उक्तें करता आसतना आयिल्लें वाक्य हेंच रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 11वी वळा उपरांत, जें आज आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकल्लें. पोटार्दपण, बेबदेपण, कामाचार, भास्कळपण, मोसोर आमकां नाका. बगार क्रिस्ताक तुमी नेसा. आपोणें आमकां मेळ्ळां, क्रिस्ताक आमकां नेसोंक. हांव दिसता न्हय, बगार क्रिस्त आमकां दिसता. हें दुसरें. पयलें हांवें म्हळें क्रिस्त म्हजे थंय जियोंक जाय. दुसरें, क्रिस्त म्हजे तावन दिसोंक जाय. आनी तिसरें आनी निमाणें, न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियोवचो आनी दिसचें, बगार क्रिस्ताक हांवें दिवंक जाय हेरांक. आय मस्ट गिव जीजस टू अदर्स. क्रिस्ताक हांवें हेरांक दिवंक जाय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजून निमाणी उतरां आपोस्तलांक सांगलेलीं, वसा सगळ्या संवसाराक आनी जें कितें हांवें शिकयलां पळय तें शिकया. आमचो कायदो मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एका कुटुंबांत आवयन आनी बापायन तांच्या भुरग्यांक क्रिस्तान कितें शिकयलां म्हूण शिकोवचें. एका समाजेंत एका याजकाचें कर्तव्य क्रिस्तान कितें शिकयलां तें हेरांक शिकोवचें. म्हज्या वावराच्या तळार क्रिस्ताक हांवें साक जावन हेरांक दिवचें. हर एका वेळार हांवें क्रिस्ताक हेरांक दिवंक जाय. त्या वेळार आयच्या पयल्या वचपान सांगलें बरी, तालवारी नांगोर जावन बदलतले, बालयो कोयत्यो जावन बदलतल्यो. तालवारी नांगोर जावन बदलतले. पळय भोव अपुरबाचें वाक्य. तालवारीक कोणी तालवार दाखयल्यार आमी तालवार काडटा. जर आमी क्रिस्ताक हेरांक दिता, तालवारी आसले नांगोर जावन बदलतले, भाले आसले कोयत्यो जावन बदलतले, बऱ्या कामाक वापरतले. आमी हे घडीभर चिंतूंक जाय, कितले फावटी आमी क्रिस्ताक हेरांक दिवंक प्रयत्न करता. एक दाखलो, प्रॅक्टिकल एक दाखलो दिता. जायते फावटी आमी एकामेकाक वॉट्सअप मेसेज धाडटा न्ही, जायते फावटी वॉट्सअप मेसेज धाडटा. थोडे फावटी ते सत जाल्यारय सत वय जाल्यारय न्हय जाल्यारय फॉरवर्ड करता. न्ही मस्त फावटी फॉरवर्ड करता. पण न्ही कितले फावटी तुमी कोणी एकल्या कदीत आसल्या मनशाक या जेजूचें एक वाक्य धाडलां, ज्या एक अक्रिस्तांव भाव जावंक पुरो तुका वळखीचो तुज्या कामाच्या तळार आसा. थंयसर तुका तूं जाणाय ताच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम आसा. तूं ताका वॉट्सॅपाचेर बेश्टे नाका जाल्ल्यो गजाली बरोवच्या बदलाक, फॉरवर्ड करच्या बदलाक एक सेंटेन्स, भिये नाका हांव आसां ब्रॅकेट जीजस, डू नॉट फियर आय एम विथ यू. ती तुजी उतरां. तुवें क्रिस्ताक हेरांक दिल्लें बरी जालें. चिंत्या एकलो राग आसा, द्वेश करता, लव लिव्स फॉर एवर जीजस. असली जेजूचें एक वाक्य आमी वॉट्सॅपार धाडना, क्रिस्ताक हेरांक दिवया. हें एक दाखलो मात. असले जायते दाखले आमी दिवया. आज आमकां सांजुजे वास असलीं कामां करूंक एक प्रेरक, जे ताच्या जिवितांत तो एक मिशनरी जालो ह्या 3 संगतींनी. पयलें हांवें म्हळें जेजूक तो जियेलो, जेजू ताचे भितर तो ताणें केलें, जेजूची मावल्या ताची करून घेतली ताणें एक याजक जावन. जेजूचो तो वांजेल तासो करून घेतलो, जेजू ताचे थंय जियेलो. दुसरें, जेजूक तो न्हेसलो. हेरांक तो जेजू बरी दिसलो. जावंक पुरो तो गोंयांत, जावंक पुरो कारवारांत, जावंक पुरो हांगासर रुजायंत, ह्या आमच्या पुणसाळ्याच्या तळार, ह्या श्रीलंकांत. श्रीलंका गेल्ल्या वेळार ताणें पाद्र्याक जावन याजक जावन मुस्ताकी घालूं ना. तो
एका साद्या ड्रेसार मागतल्याच्या ड्रेसार गेल्लो जाल्यार थंयच्या लोकांक क्रिस्त दिसलो. कित्याक? क्रिस्ताक तो जियेल्लो, क्रिस्ताक तो न्हेसुल्लो. न्हय मात्र क्रिस्ताक तो जियेलो आनी क्रिस्ताक न्हेसुल्लो, क्रिस्ताक ताणें दिलें. त्या देखून क्रिस्ताक तो दिवंक आशिल्लो. गोंयांत हांव श्रीलंका पर्यंत ताचो उद्देश इतलोच, क्रिस्ताक हांवें दी जाय, जिये जाय, तो म्हजे थंय दिसा जाय आनी तो हांवें दी जाय. न्हय तर जुजेवास आमकां एक प्रेरण क्रिस्ताचो साक्षी जावंक, क्रिस्ताचो मिशनरी जावंक. तर आमच्या सालत्या जिवितांत, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत, व्हड व्हड कामां करची नाका, सालत्या दिसपडत्या जिवितांत जुजेवास आमकां जावं दी प्रेरक. जेजूक आमच्या जिवितांत आंतरीक रितीन जियोंक, आमच्या जिवितांत क्रिस्त दिसोवंक आनी आमच्या जिवितांत क्रिस्त हेरांक दिवंक. तसो जुजेवास आमकां आमच्या दिसपडत्या जिवितांत उमो करूंक. आमीन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक आमची प्रार्थना, आमच्यो गरजो आनी आमचे इरादे आतां बापा मुखार आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी येवंकरिस्ताच्या संभ्रमाचो अर्थ जियोवन जेजूची सुवार्ता आख्ख्या संवसारार परगटचे खरे मिशनरी जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तुज्या पुता जेजूची बरी खबर परगटोवंक सर मुखेल्यांनी कामार बांदिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान वर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुज्या पुताची बरी खबर परगटच्या सर्व मिशनरींक तूं उर्बा, बरी भलायकी आनी तृप्ती दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेंक कश्टांक बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक धैर्यानी सांगात दिवंक आमचे तावन निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हूण मागता. आमच्या युवाजनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्षित जावन संवसारार सर्गींच्या राजाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सांजू जेवास बापाच्या पुणशेताच्या महापरबेक आयिल्ल्या सर यात्रिकांनी मिसा वावरांतय तांची जबाबदारी वळखून सांजू जेवासा बरी उर्बेस्त मिशनरी जावं तांची मनात उसवाडाय. तशेंच ह्या वार्षिक महापरबेक आधार दिल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसांवां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या ह्या मेसा भोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांनी आनी सर्व सांद्यांनी दिसपडटे तुजे कुशे परमाने जियो आपूण क्रिस्तांचे मिसांव म्हणले समजून सुवार्ता परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून, आमचे समस्ये, आमची इराराय, आमच्या काळजाचे अत्रेक सांजू जेवासा मुखांतर बापा मुखार आमी दवरया. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा, ह्या प्रेरक सांता पासून आमी तुका दिन वाचता. सांजू जेवासा पासून तुका जावं वर्ग आनी होगळा ताच्या मुखांतर जायतीं बेसांवां
आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेंत ह्या पुणशाळेंत हांव जायते पटी आमकां मेळ्ळ्यांत ती वळोवनच आसात तुका हांव वर्गांनी वगळाप आतां आमी उसारलेली सर आमची मागणी तुज्या पांयां तळ आमी दवरता तुजी खुशी वयतर हे सर्व आमच्यो गरजो परिपूर्ण कर हेर आमचे अत्रेक आमच्या काळजांत आसात ते आमची बेजाराय आमची खंत आमचो हुस्को तूं जाणाय तुजी खुशी वयतर आमच्या हर एकल्याचेर तुज्या कुरपेचें बेसांव घाल धैर्यान आमी फुडें सरून तुज्यो साक्षी जावंक आमकां बोळ आनी घटाय दी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी पाण संको सो म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं शासनाची सोडवण जोडोवंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदराणी शासनाच्या देवा सर्व आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशा कोण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी शास्त्रीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशितां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता
येता ताका जय जय सर्वेस मोराचे नावी येता ताका जय जय सगळी तुका जय 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 सगळी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta gut परगटोया तुझ्या खुसानी पुरा जीवन कोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सरगुंडारा आमची सरगोन कर जय क्रिस्ताचे जय तुझ्या खुसानी पुरा जीवन कोणावर तुझे आमकां सोडयलाय क्रिस्ताचे जय 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 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उणो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्त सांग पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरिये देवाच्यो माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूतो भाग्यवंत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा
सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निभार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बागणी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तोचें येणें बरवो शरत्रेक तेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांगमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मोगासानी एक व्हड सगोल जावं एकामेकाक शांती दियात जेजू आमच्या काळजांत देवसो आसा ही घडी भरून मावून रावया जेजू आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आमकां आमी आयती करया आपले जेजू सांजुजेवासान साक्ष दिल्लो क्रिस्त हो सुतो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणान भाग घेवची आमी समेस्ता सुभाग घेवया क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं भावांनो भयणींनो आतां पवित्र कुमगार सेवसो वेळ म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटना आमेन म्हण व्हडल्यान भावार्थाची जाप दिया आनी गवळी कारणाक लागून आज जिबेरस कुमगार स्वीकार करीचे म्हण विनंती तुमी थंयसर येता आसतना इल्ली जागृत करा भायर पावस आयला हांगासर इल्लेशें तुणें उदक पडलें आसा ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕುಂಗರಚೆ ಗೀತಾ ತಾಮಿ ಗವ್ಯ 508 Amen.
हिंताच्या मिसळ्या शुभवार्ता प्रसारूया हिंता सोसांची येद्या ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये बाबाची भोव करूंक तूं ये मोगा दिवो भेटूंक तूं ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं बाबाची भोव करूंक तूं ये मोगा दिवो भेटूंक तूं ये पास्का जेवण वाडटा जेजू सोमी मोगा ये पोटांस जेव्या आमी कुरी समसू घेवया फाटला कासो करूया प्रतिरूपाचे सव्या संशीता सुजावूया ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये बाबाची भोव करूंक तूं ये मोगा दिवो भेटूंक तूं ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये बाबाची भोव करूंक तूं ये मोगा दिवो भेटूंक तूं ये आमच्या काळजांत जेजू आसा एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी आमच्या जेजूको आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर ह्या सांजेर मिसाक येवन तुका अर्गां दिवंक फावो केल्ल्या खातीर सर्विज्ञान वरांतले आपायांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमकां मस्त समाधान आनी शांती दिल्ल्या खातीर आमचो भावार्थ घट केल्ल्या खातीर तुज्या उतरांनी आमची मोत उजवाडायल्ल्या खातीर खरें मिसांव ह्या मिशनरी व्यक्ती आमकां जावंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर तुज्या कुडी रक्तान आमकां पोसुल्ल्या खातीर फाटल्या सगळ्या वर्सांत आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर बरें कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर सोम्या गोड्या म्हज्या सोम्या सर्गी काणांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या तुका सोम्या गोड्या सोम्या तुका सर्गी काणांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या उभी राहूया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हणून आमी मागता तुज्या पुता प्रितीवंत जेजूच्या नांवी. आमेन. संभ्रमीक आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आशीर्वादा खातीर तुमचे तकली बगायात. पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे एक घडी बसया. सांजुजे वास बापाक समर्पण दिल्या ह्या पुणशताची वार्षिक महापर्व आनी 4थ्या दिसाचे 5वे मीस. सांजुजे वास बापाक आमचो पात्रून जावन दिल्या धन्य देवाक आमी दिन वाचता. ह्या पात्रुनाच्या सगळे खाल जियेवचे बाग आमचे वर्सां मध्ये ह्या संता मरिफात देव आमकां जायती आशिर्वादां दिवन आसा आनी ह्या खातीर ताची उपकार स्तुती वावुरचे हे पेस्ताचे दीस. आनी आज हो 4थो दीस हे 5वें मीस आनी 8 वरांचेर ह्या परबेचे निमाणें मीस. आयच्या दिसा हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक जाय म्हूण सांगून भोवमनादी बाब पियूस जेम्स डिसोजा कार्मेलीत याजाक रिलिजियस भाव भयणीचे एपिस्कोपल विकार ते तांचे लागीं हांवें विचारले वेळार ते म्हणाले तुवें आपयतना हांव येना म्हूण खंडीत सांगना हांव येतांच म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा तांकां मस्तू राटावळ मस्तू वावर आसा. तांच्या कार्मेलीत वर्दीचो मस्तू वावर तांच्या माथ्यार आसा म्हणचेंगी वा तांच्या म्हळ्यार तितले बिजी ते कोडयाळ जाल्यार तांचें ऑफिस बेंगलोरू आनी ते हांगा अशें सगळो वावर तरी पूण सांजुजे वास बापाच्या मोगान ह्या पुणशताच्या अभिमानान ते हांगासर आज आमचे सांगता विज्ञ आयल्यात सुखदेव खुलोवन हे मीस तांणी आमचे खातीर भेटयला आमचे खातीर मागला. हा पुर्बे असो प्रसंग तांणी आमकां दिला आनी ह्या बराबर सांजुजे वासा बरी आमी उर्बेस्त मिशनरी जावच्या खापोवणी आमकां दिला. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान आनी ह्या पुणशताच्या समितीच्या नांवान भोवमनादी बाप पियूस जेम्स डिसोजा कार्मेलीत याजा हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां भलायकी तांकां हांव मागतां. भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक थंयसर आसात आमच्या माय पिरगजेचे विगार बाब सुनील वेगस तांचे पिरगजेचें क्वायर आज हांगासर आसा ह्या मिसाक त्या खातीर बाब सुनील वेगासाक आनी तांचें क्वायर आज हांगासर आसा वजंत्र खेळिल्ल्या आनी गायन केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या कुशीन आसात आमच्या दिवचो सांत आंतोन व्हडलो आसरो तुमी जाणात. ह्या आसऱ्याचे निर्देशक ते तांची कॅलेंडरां तुमकां सगळ्यांक धर्मार्थ थंयसर ते दिवन आसात आनी वरत्या मोगान ते खाली आयल्यात आज आमचे संगता आसात. तांच्या ह्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी संगतास दियकोन अश्वेन आमचे संगता पोरतावन आसा ताचे सेवेकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या फेस्ताची सगळी देवस्तुती आपुरब्या रितीन मांडून हाडल्या मंगळ ज्योतीचे निर्देशक मनादी बाप विजय मचादो पोरतावन ते आमचे संगतास आसात
या तांच्या बऱ्यापणाक आनी देव सगळे आप बारीतीन सोलून आदार दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्व्याचो सावंड्स आमकां दिला सोजा सावंड्स फेर्मानोरो सोमालाक श्री लॉरेन्स आनी ताची सगळे सिबांदी तांच्या ह्या अपुर्व्याच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भायर पुणशेत सगळें 20 दिव्यांनी सोंपता आनी हे वेलंकानी लायट्स कुथार तसो मालाक आनी ताची सगळी सिबांदी फाटल्या जायत्या दिसांत तावन हो वावर हांगासर करून आसात. आज हडोलतावन इल्लो पावस येवन आसा तरी पूण देवान आमकां सर्व बरेंच केलां. सावंड्स आनी लायट्स दिल्या हांकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुणशेतांत सांजुदेवास बापाचे 200च्या सडीत सैनीक आसात म्हळ्यार स्वयंसेवक व्हॉलंटियर्स आसात. तांकां सांजुदेवास बापाच्या विशेश मागण्या मरिफात मागून तांकां थेल आयला आनी ह्या सेवे खातीर तांकां भाज्यां दिवन म्हळ्यार बरी नेमाक करून धाडलां. त्या खातीर ते धैर्यादीक आनी उर्बेस्त आनी जेजूच्या मोगान बरोवले सांजुदेवास बापा खातीर कळमीत नासतना निरंतर सेवा करचे सैनीक आनी हे पुणशेतांत खंयसर पळयल्यार तुमकां मेळटात. तरी एका जाग्यार अपुर्व्याची सेवा ते दिवन आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. शामियाना कदालां सर्व जेवणाची सहित आयदाने सगळें आमकां आमचे फिरगो जेसो श्री विजय डिसोजा BJV शामियाना झोमाला ताणें ताच्या सिबादीन आमकां फोव केला. पावस येवन कितलेशें शामियाना भितला तरी पूण देव ताका आशिर्वाद दितलो म्हूण आमी मागता. हांगासर जावचे सगळे कार्यक्रम दिव्यवाणी YouTube लायव्ह हांगासर प्रसार करीत आसात. दिव्यवाणी पंगड श्री विनोद गंगोळी वा विनोद फर्नांडीस आनी ताचें कुटुंब तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुणशेतांची ही परब ती दैवीक वातावरण बरोवले तसली जायजे. हांगासर आमच्या रेखा भक्तिकाक सोम्यान विशेष तरेचो आशिर्वाद आमच्या पात्रोना मरिफात दिजे. ह्या खातीर निरंतर मागण्याचो विनवणे पंगड आनी आमच्या वारड्याच्या दायी पिरगसावन हे विनवणे पंगड येवन हांगासर मागणें करताले. तांकां मुखेलपण दिल्लें जावन आसा मेंबळ पिरगजेचो विगार मनादी बाप लॉरेन्स मस्करेनस आनी सांगतास तांचे सांगता निरंतर आराधन करून आसलो मनादीक बाप मायकल मस्करेनस काटेल पिरगजेचे विगार. तांकां हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हूण सांगता. कुंसाराची सगळे मांडावळ अपुर्ब्या रितीन केली जावन आसा. एल्यार पादोवचे विगार बाप गिलबर्ट सोज आनी ताच्या संगात्यांनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुणशेताचें सगळें कार्य निर्वाहन करून खंयसर कितें जाता खंयसर कितें आसा केदाळा कितें हें सगळें अपुर्ब्या रितीन आमकां निर्वाहन करून सांगलां. ते एक जण मेस्त्री आमच्या स्पिरगजे सोस्त्रे लिओ डिसोजा आमेंबळ पिरगजे सोस्त्रे लान्से आनी श्री फेलिक्स डिसोजा हे तिगी जण शिक्षक त्या मेस्त्री म्हणजे आनी अपुर्ब्या रितीन हें सगळें कार्य केलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. पुणशेत आनी इगज फुलांनी सुरंगारयल्या श्री फेलिक्स कुठिना आनी ताच्या पंगडान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सांगतास रेलिकेची आल्तार ध्यानाक गुवेंत आल्तार विनवणे पंगडाची आल्तार ही सगळी सोबयल्या आमच्या धर्म भयणींनी ओली फॅमिली ऑफ नाझरेथ कॉन्व्हेंटाच्या भयणींनी तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुणशेत समिती ह्या महापरबे खातीर विशेशतांनी तांची सलाह सुचना दिवन वावर केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्याच्या फाटल्यान अशे भळादेक सकत जावन आसा पिरगस गवळीक परिशद. उपाध्यक्ष श्री रोशन डिसोजा कार्यदर्शी श्री मार्सेल डिसोजा आनी सगळे घुरखार प्रतिनिधी संस्थेचे अध्यक्ष सगळे संघटना मेळून जायती मिटिंगां करून ही परब अपुर्ब्या रितीन जायजे. हांगासर आमच्या हरिएका भक्तिकाक दैवीक अनुभव मेळोवंक जाय. हांगासर आमच्या हरिएका भक्तिकान अन्नसंतर्पणेंत वा जेवणाक भागीदार जायजे ही सगळी मांडावळ केली. त्या खातीर पिरगस गवळीक परिशदेच्या सर्व सांद्यांक फाटल्या 3 वर्सांनी तांणी निरंतर सेवा दिल्या आनी ह्या डिसेंबर 31 तारखे पर्यंत तांची सेवा आनी 2020
जानेवारी थावन दुसरी गवळी परिशद परत विंचून येता त्या खातीर ह्या आतांच्या पिरगस गवळी परिशदेच्या सर्व संद्यांक प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. बाब लॉरन्स डिसोजा वलाविनाळी तांची वस्ती हर एका शुक्रारा आमच्या कावन्सिलींग सेंटरान कावन्सिलींग करून आसात आनी ह्या महापर्वे वेळार क्रिस प्रसाद वंशाल हाईक म्हणयारांक विशेष तरान मार्गदर्शन दिवचो वावर तांणी केला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बोळा पिरगोचे सोविगार बाब मायकल डिसोजा संपर्क माध्यमा खातीर त्या दळा हांगाच्यो विशय दिवन विशेष सेवा तांणी दिल्या तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. विजाड कसोविगार बाब एडवीन मोनीस हांणी म्हज्या नांवी सर्व याजकांक स्वागत करचो एक वावर केला तांकां देव बरें करूं. फादर मुल्लस होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीची दाखतेर सिबांदी ह्या 4 दिसांनी हांगासर वैद्यकीय वा फर्स्ट एड आमकां दिवन आसले तांच्या सेवेक तांच्या निर्देशका सांगातास दाखतेर सेवकांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचे पोलीस स्टेशनांत थावन ताची सगळे पोलीस सिबांदी ह्या 4 दिसांनी हांगासर आसली. कोणाच्या पोलीस स्टेशनेला सिबांदी ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. दियोकोन अश्वेन आनी सांगता दियोकोन सुनील कार्मेली इथं 2 जण ह्या 4 दिसांनी तांणी हांगासर विशेष सेवा केल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी केल्या केशव स्टुडियो लॅन्सन पेशवेत आनी अश्वेन हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. येल्यार पदाव पिरगजेचें भुरग्यांचें बँड आज सकाळीं थावन हांगासर आसलें. ह्या भुरग्यांक आनी तांकां तरबेत केल्या तांचो वेगार बाब गिलबर्ट सोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या युवजनांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. आज संजेर ह्या युवजनाच्या रॅली गती थोडे गेल्या जाल्यार परतवन जायतो वावर आमच्या युवजनांनी हांगासर केला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां पुनशेताच्या मुखल्या ग्रावंडाक एक आय मास्क लायट दिला खांबो दिला. ह्या खांब्यांत तीन लायट दिल्यात आनी हे सगळे ताची वेवस्था करून दिल्ली आमकां श्री पियूस एल रॉड्रिगस 11 इलेक्ट्रिकल्स बंटवाळ तसो मालक बंटवाळ हागरार म्हजो इश्ट तो आदल्या पिरगजेचो ताचे लागीं सांगल्या वेळार ह्या पुनशेताक फादराच्या पयलें दिला हांव कितेंय दिवंक तयार आसा आनी से बऱ्या मनान ताणें वरती सेवा आमकां दिल्या. पियूस एल रॉड्रिगस फाटीं आसा तांणी मुखार येजय आनी एक पियूस आसा भोवमानादीक भाव पियूस डिसोजा तांच्या हातांत हांव हो मान स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. हे मिसाचें पवित्र बलिदान जाल्लेंच तुमकां सगळ्यांकी मोगाच्या जेवणाक हांव आपोवणें दिता. पावस इल्लो आयिल्ले वरवीं जेवण आमच्या सभास्थलांत दवरलां थंयसर तुमी वचून शिस्तेन जेवण स्विकार करच्याक आपोवणें दिता. आमच्या आपोवण्याक फाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या बाब पियूस तांकां हांव देव बरें करूं म्हणून आशयतां. मोगाचो एक संकेत जावन एक फुलांचो तुरो मानासो दिवन आनी एक उगडासाची खाणीक दिवता ती तांणी मोगान स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. देव बरें करूं. आमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताचें आपोवणें दिवन आनी आमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयल्या इमांडावळ घाल्ल्या हांगा पुनशेताचो निर्देशक मानादीक बाब बेंजामीन पिंटो ताचो सहाय्यक बाब शॉन रॉड्रिगसाक
आमी बरें फेस्त मागता आनी ताळयो पेटोवन तांकांय आमी अभिनंदन फाटयता. एक कळोवणी आतां पिडेस्तां खातीर मागणे उपरांत निमाणें गीत जाताना आमचे याजक तुमच्या तकलेर हात दवरून मागतात. उपरांत तुमी थंयसर जेवणाक सालाक वेचे. येवच्या वर्साय तुमी फेस्ताक येचे आनी व्हडा संख्यान येचे. येताना एकल्यान आनी एकल्याक आपूण हाडून येचे. आनी ती तारीख जावन आसा 3, 4, 5, 6 डिसेंबर. 3, 4, 5, 6 डिसेंबर उडास दवरा. सकटांकी सांगा आनी हांगासर व्हडा संख्यान तुमी येवन संतोश पाव जाय आनी भावार्थान घट जायसय म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी मुखले मीस आसा निमाणे मीस 8 वरां. उबी राव. सुमयेचे नावी आमचो आदार. सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी तुजे सरशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ही घडीभर मावन रवया. हांगासर असल्या सर पिडेस्तां पासून प्रत्येक पासून आमच्या पासून मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी आमकां सर्वेस्पर दिवं. आमच्या घरांनी असल्या पिडेस्तां खातीर आमी कोणी पिडेस्त जाण आसा तांचे पासून ह्या घडी उडास करया. तांचे खातीर मावनपणी मागया. सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन दी. कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचे आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्ट तेल्यांचेर तुजी मोगाची दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुदेवासाच्या मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा ताणें तुज्या सांगतपणांत जोडलेलो दैवीक अनुभव सासणाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हें आमी मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. निमाणें गीत.